देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. हिब्रुवाची चीट. आमी उच्चारता तो भावार थीर सांबाळुया, कारण स्वर्गार खूद देवा उजीर पावला तसो उत्तम व्हरतो महायाज्ञीक आमकां आसा, तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो असोक्तायो ताका लागोना तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातो करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकळूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखांक गळून आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली, आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका संपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगळ्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. नियाळ. पवित्र ब्रेस्तारा जेजून आपल्या शिसां सांगाता जेवण केलें. ताचो उगडास ताची समोरमणी आमी काल केली. हांव जिविताचो उंडो जेजून आपल्या पोरजेक आनी शिसांक सांगलोलें. त्या दिसा लोकांन म्हणलें, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो? तांणी ताचें उतर मानून घेवंक ना, पूण कट सरून गेली. आयज ह्या पवित्र शुक्रारा आमी जेजूच्या मरणाचो उगडास कोत्ता. जेजूचें कोश्टाचें मरण खुर्सार जालें. ह्या खुर्साचेर जेजून आपली पवित्र कूड आनी रगत आमचे खातीर ओरपिली. खुरीस जालो पयली वेदी, जंय जेजून आपलें बलिदान मनीसकुला खातीर बापाक अर्पूण दिलें आनी आपणें भासयलोलें तें पाळून आमकां जिविताचो उंडो जाता. दर दिसा मिसा बलिदाना वेळार ही भेटवणी आमी कोत्तात. हें म्हज्या उगडासाक करात. ही जेजूची आज्ञा आमी पाळटात. मिसांत वांटो घेवन आमी जेजूच्या मासा रोगतांत वांटो घेतात. आमच्या खातीर खुर्सार आपलें अर्पण केलां त्या जेजूक मिसा बलिदानांत वळखून घेवया, आनी तशेंच परम संस्कारांत आमच्या खातीर रावतले जेजूक व्हरतो मान दिवया. आमेन.